आगारवाडो सरकारी मुळावे शाळेन भुरग्यां खातीर बाल बाजार डे घडोवन हाडलो। भुरग्यांचे वेव्हारीक ज्ञान वाडचे तशेंच फुडाराक वेव्हाराचो लाव भुरग्यांक जावचो हो ह्या उपक्रमा फाटलो मुखेल हेत। बाल बाजार डेचे उक्तावण आगरवाडो चोपडेचो सरपंच सचिन राउत, शाळेची मुख्याध्यापिके हस्तुकी जाले। भुरग्यांनी लोणची, सोला, मीठ, भाजयो तशेंच फळां आनी हेर जिनस विकपाक हाडिल्ले। भुरग्यांक पालकांचोय सांगात मेळ्ळो। सानिका रमेश दमाजी। आज कितें हाडलें तुवें बाजाराक आतां? आज लोणचे हाडला, चॉप्स हाडला, गरम मसाला हाडला आनी मारी आनी लाई हाडला। तू कशें हाडले? घराकडसून। तुमच्या घराकडे आसता हे सगळे लोणचे बी तुम्ही करता विकता? कशें दिसता तुका आतां हे बाजार डेक? बरें दिसलें, उमेद दिसली। गिरायक जाता? बरें, मातशें जाता। कितें तुवें मीठ आनी कितें हाडलें? कशी ती? मीठ कसून हाडलें तुवें? तुम्ही विकतात? घरचे हाडले? 2 वर्ष झाले हा उपक्रम आम्ही राबवित आहे बाजार डेचा आणि मुलं सुद्धा ह्या कार्यक्रमाला चांगला प्रतिसाद देतात। मुलांना व्यावहारिक ज्ञान व्हावं या हेतूने हा उपक्रम आम्ही दरवर्षी आयोजित करतात आणि पालकांचा सुद्धा यात सहभाग खूप आहे। म्हणजे माझ्या शाळेची सगळ्या मुलांनी या उपक्रमामध्ये भाग घेतलेला आहे। आज जो बाजार डेचा कार्यक्रम आम्ही सकाळी 8:30 ते 12 वाजेपर्यंत ह्या वेळेपर्यंत आयोजित केला आहे। ह्या शाळेतलो दुसरो बाजार दिवस। त्या बाजार दिवसाचे मेन कारण म्हणजे की ह्या भुरग्यांक व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध जावचे आणि तांकां फ्युचरान आपल्या बरो तेचो लाभ जावचो। अधिक, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार हे सादे हे पयलीं तांकां ज्ञान येवचे आणि मागीर तांकां हे तांच्या फ्युचरान तांकां उपयोग पडचे हे सो उद्देश। आणि तशेंच आमचे पेरेंट्सांनी बरोच तांकां आपल्या भुरग्यांक सपोर्ट केल्लो की पाले भाजी आणि कितें आमच्या गांवाचे पारंपारीक मीठ आणि कितें सगळे तेंच्यांनी हांगा उपलब्ध करून तांकां भुरग्यांक हेल्प तशेंच आमच्या शाळा वेवस्थापनाक हेल्प केली म्हणून त्या पेरेंट्सांचे सगळ्यांचे आभार। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।